नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नाईक. आयचे रेसिपीन आमी करतले भरलेले माणके. गोंयचे फेवरेट आणि सगळ्यांकूच आवडपी स्टफ माणके, भरलेले माणके. तर माणके 4 ते 5 माणके आसा हांगासर. आणि हेचे जे पार्ट्स आहा न्ही जे आमी यूज करतले ते पळय एरोज घातला हांवें ते आमी हे स्टफिंग यूज करतले. टेंटिकल्स आणि एका म्हणटा ट्रंक. बरें उजरावन पयलीं धुवन घेवया. बरें क्लीन करून घेवपा जाय आणि हे भाशेन आमी कट करून घेवया. सगळें एक भाशेन जावपा जाय, एकदम परफेक्ट जावपा जाय म्हणून ना. आणि हे भाशेन आमी बारीक बारीक चॉप करून घेवया. आणि मोठे मीठ घालून हांव मॅरिनेट करून घेता. हे पिंक रॉक सॉल्ट घेतला हांगासर. बरें मिक्स करून घेवया आणि ट्रंकूय सारखे बरें मीठ लावन मिक्स करून घेवया. 2 बॉल माणकी आमचे रेडी आसा. आता कायल तापले उपरांत तेल घालता. 2 ते 3 टेबल स्पून तेल घातल्या पुरो. कमी पडले आनी एक्स्ट्रा घाला. आणि एक कानो बरें बारीक चॉप करून घेवया. चॉपिंग करपाची स्टायल पळोवन घेया. हांव हे भाशेन चॉप करता. एक कानो आमी बरें भाजून घेवया. मीडियम सायज कांदो आसा हे. कांदो सॉफ्ट जाल्ले आता इल्ले मीठ घालया. मीठ घातल्यार न्हू कांदे रोखडे शिजता, ताका लागून मीठ घालप. कांदो आमचो आता तयार आसा. आता एक टमाट हे भाशेन कातरून घेतला. टमाट आमी आता कांद्या वांगडा शिजोवया. हे आमचे कांदे आनी टमाटर जाल्ले आसा. हे पळयात हे भाशेन टेक्स्चर आमकां जाय. आता चॉप केलेले माणकी घालता. आणि हेच्या वांगडा तळसून घेता कांदे टमाटरा वांगडा. चडू शिजयनाका आतां. 8 ते 9 मिनटां पुरो. चड शिजयल्यार रब्बर अशें जातले. आता घालया रेशाद मसाला. रेशाद मसालो ऑलरेडी केल्ले आसा. जर तुमकां फूल व्हिडिओ पळोवपाचे ना तर स्किप करून दुसरे पळोवपाक शकता. रेशाद मसाल्यान हांव साखर वापरना आनी हांगासर हांवें आमटण चड वापरला. जर तुमकां जाय मातशें गोड वापरात. साखर बरें न्ही ताका लागून गोड वापरात. पयलींच्या काळान गोडूच वापरताले. शेफ डॉन क्लिक करा. रेसिपी तुमकां थंय मेळटली. 2 व्हडले टेबल स्पून घेतला हांवें. आता मसाल्या वांगडा आमी भाजून काडप. रेशाद मसाल्या वांगडा आता हे माणकी आमी बरें भाजून घेवप. पळया सारको कलर चेंज जाल्लो आसा आनी पळोवपाक एकदम प्रतीन दिसपाक लागला. आनी वास म्हणटा तो हय 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 पळयतात तोंडाक उदक सुटपा सारके. भरपूर पॉप्युलर आसा हे. खुबशे लोक खबर आसतले आनी बऱ्याचशा लोकांक खबर ना. पळयात आता टेस्ट करून पळया. मीठ सारकें आहा काय ना पळोवया. हा 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 एकदम परफेक्ट जाल्लें आसा. मीठ एकदम परफेक्ट. हे भाशेन पळयतात कळटा एकदम मस्त जाला. आता गॅस करूया बंद. आणि आता ते स्टफिंग करून घेवया हे ट्रंकान. आता हेजे भितर आमी भरया माणके. इल्ले घातल्या पुरो. आणि वयर मात बरें गॅप उरपा जाय. कित्याक टूथपीक लायतले आमी न्ही. सारके वयर पर्यंत भरनाकात. हे जाल्लें आसा. आता हेका टूथपीक लावप आनी पॅकिंग करून घेवप. हे टूथपीक हे जालें आमचें पॅकिंग तयार.
दवरया एका सायडीन. बऱ्या दिसता न्ही पळोवपाक. चला आता एक फ्रायंग पॅन घेऊया आम्ही आणि 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालया. एक नोट केला तुम्ही, शेफ डॉन किचनान तुमकां नॉन स्टिक फ्रायंग पॅन अजिबात मेळचे ना. आता टायल तापल्या उपरांत आमी माणकी हेजेर दवरया. दवरता अशें दिसतलें की आतां फुट्टले अशें, पण फुटपाना ते. किंवा पॅकिंगाचेर मातशें गॅप आसता तर वारो थिंगासून भायर वयता. आनी बरें तळसून घेवप, सगळे कडेन तळसून घेवप. तेन्ना कलर चेंज जातलो आनी पळोवपाक एकदम बरें दिसतलें. जेन्ना माणकी शिजता न्ही, माणकी तळसता न्ही, तेन्ना एकदम वेगळोच घमघमाट घर भरून येता एकदम वास. आता आनी 2 टेबलस्पून हांव हेतून रेशाद मसाला घालून भाजता. हेतून कितें जातलें, कलर एकदम अप्रतीम म्हणटा ते अशीं कलर येतले, एकदम कटकटीत. आता रेशाद घालतात एकदम घमघमाट, एकदम परमळ वास बरो घर भरून येता एकदम. पळयतात लोकांक भूक लागपा सारकी. आता हेज्या वांगडा आमी बरें तळसून घेवया माणकी आनी कलर जातले जो चेंज, तेन्ना येतली मजा. पळयात गॅस मातशें बारीक करया, नाजाल्यार मसालो आसतलो. पळयात हेजेर ते डार्क सॉस आहा न्ही, तेच खावपाक एकदम रियल टेस्ट. आता प्रेजेंटेशन म्हाका खूब इम्पॉर्टंट आहा. तुमकां जाय ते भशेन तुमी प्रेजेंटेशन करा. एक सॅम्पल तुमकां दाखयलां हांवें. हे आमचे भरलेले माणकी आसा तयार. आता हे भरलेले माणकी तुमी केज्या वांगडा तुमकां आवडटले, ब्रेडा वांगडा, शीता वांगडा, म्हाका तर सॅलडा वांगडा एकदम मस्त आवडटले. तुमचें कितें म्हणणें आहा म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात आं. आता टेस्ट करून पळया, नाजाल्यार कामां जावचें ना आमचे. हे पळयात एकदम परफेक्ट रुचीक जाल्ले आसा. हा हा हा. तरी आसले आमचे आयचे व्हिडिओ. होपफुली तुमकां बरे दिसले आसतले. मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.